नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कुडचडेच्या राजकीय मळार तिकेटी खातीर टग ऑफ वॉर. सध्याचो आमदार निलेश काब्राला सयत जायते दावेदार आसात चर्चेत. एसटी आरक्षणाच्या चर्चेत समीकरणात बदल जावपाची आसा शक्यताय. शेनवारा भाजपाची कोर कमिटीची जाली बसका. पर्वरी फ्लायओव्हराच्या उक्तावणा सयत हेर कार्यावळी विशीं जाली चर्चा. अमित शाह, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंग येतले गोंय भोंवडेर. मुख्यमंत्र्याची माहिती. गोंयकारांनी पीओपी परस घेवच्यो चिकण मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्ती. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे आवाहन. गोवा हाट आनी कुणबी विलेजीचे डिसेंबरात उक्तावण. मुख्यमंत्र्याची माहिती. सत्तरीत तोणीर घसघशार विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्या प्रकरणात विद्यार्थ्याच्या फामिलीन केले शाळेमुखार आंदोलन. शाळेच्या घाळपणाक लागून घडली घडणूक, फामिलीचो आरोप. असोल्डा हेल्थ सेंटराच्या आवारात चल्ला गैरव्यवहार. दिसभर दुयेती खातीर भलायकी केंद्र आसता उक्ते, मात रातच्या वेळार सोरेकारांच्यो चलता पार्ट्यो. लोकांनी उक्तायला हुस्को. गोंय राज्याक ड्रग्स मुक्त करपाच्या यत्नांतल्यान गोंय पुलिसांनी महत्वाची कारवाय केल्या सुरू. ऑपरेशन प्रहार खाला राज्यभरात घुळे पदार्थ, गुन्यांव आनी बेकायदेशीर कृत्या आड करतात व्हड प्रमाणात कारवाय. आता पळयात खबरो विस्तारान. शेनवारा भाजपाच्या कोर कमिटीची बसका जाली. हे बसकेत हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा हांचे सयत नव्या भाजपा कार्यालयाचे आनी कुशावती कार्यालयाचे उक्तावण करपा विशीं चर्चा जाली. तशेंच केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितीन गडकरी आनी राजनाथ सिंग हांच्या गोंय भोंवडे विशीं हे बसकेत नियाळ घेतलो. आनी पर्वरी फ्लायओव्हराच्या उक्तावणाची माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. पार्टीचे फुडल्या एका म्हयन्याभराचे कार्यक्रम जे तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा, ती कशा पद्धतीत करतले. त्याचबरोबर आमच्या पार्टीच्या कार्यालयाचे इनॉग्रेशन आमी कुशावती डिस्ट्रिक्टात नवीन कार्यालय उद्घाटन करता. तेंय 17 ऑगस्टाक आसा. आमच्या दोनूय कार्यालयांनी सत्यनारायण महापुजा आसा. आनी एकंदर ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचेर ओवरऑल डिस्कशन आनी पार्टीचे येता त्या पार्टीचे बिगर नेते म्हणटा तशे आमचे अमित भाई शाह, नितीन गडकरी जी, राजनाथ सिंग जी हे सरकारी कार्यक्रमाक वेगवेगळ्या जाग्याचेर येवपाचे आसा. त्या कार्यक्रमाच्या संदर्भातले सगळे डिस्कशन आयच्या मिटिंगेत जाले. त्या मिटिंगे खातीर आमचे केंद्रीय मंत्री भाऊ, आमचे खासदार दानवडे आनी अध्यक्ष उरलेल्यो सगळ्यो गजाली तुका इन डिटेलान आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक सांगतात. पर्वरीचे ब्रिजाचेर विषय असतात आमचे काही जे तातडीचे. तातूंत भितर आमचो अमित भाई शाह जे 6 सप्टेंबराक गोंयांत येवपाचे आसात आनी 6 आनी 7 आनी तातूंत भितर 6 सप्टेंबराक आमचे भवनाचें उद्घाटन जावपाचें आसा. ताची म्हणजे कार्यक्रमाची रूपरेषा कशी आसची त्या संदर्भातली. नंतर बाकीचे जे विशय आशिल्ले मुख्यमंत्र्याचे ते मुख्यमंत्र्यान मांडले. म्हणजे माननीय राजनाथ सिंग येवपाचे आसात. मागीर आनी फुडें आनी कसले कार्यक्रम सगळे. पार्टी म्हणून एक म्हळ्यार शोकप्रस्ताव आशिल्लो. आमचे जिल्हा पंचायतीचे मेंबर नारायण मांद्रेकर आनी जेनिफर तालिगांवचे आमदार हे वायट जाली आनी त्या लागून ताचो एक शोकप्रस्ताव. ताजे नंतर दुसरो विशय म्हटल्यार अभिनंदनाचो ठराव की एसटीच्या रिजर्वेशनाचो जो मुद्दो आशिल्लो तो मुद्दो निकालान काडलो आनी नोटिफिकेशन इश्यू जालें आनी त्या खातीर जाणी हे सगळे प्रयत्न केल्ले आसा आनी तो लावन धरिल्लो हो जो विशय आशिल्लो तो विशय सुटावो जालो आनी त्या खातीर अभिनंदन. आनी त्या बेगिनात बेगीन तें जावचें आनी तातूंत काही हें उरचें न्ही, त्रुटी उरची न्ही आनी निवडणुकीच्या पूर्व आनी म्हणजे ते सगळे पूर्णत्वाक व्हरून तांकां रिजर्वेशनाच्या संदर्भांतल्या सिटां आसा खंयच्या साठी तकलोड जावची आनी ताच्या संदर्भात सगळी आराखडो आनी कितें आंखणी आसा ती. गोंयकारांनी पीओपी परस चिकण मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो घेवच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. तशेंच गोवा हाट आनी कुणबी विलेजीचे डिसेंबर म्हयन्यांत उक्तावण जातलें. हे खातीर थळाव्या हस्तकलेच्या कारागिरांक फायदो जातलो. लोकांनी हस्तकले कडेन एक वेवसायाची संद म्हणून पळोवची. सरकार मजत करपाक तयार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. शेनवारा स्वयंपूर्ण कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो.
आमच्या आर्टिजन्सा कडेन मागता, पंचायती कडेन मागता की तुमच्या विलेजींनी स्वयंपूर्ण मित्र आणि बाकीच्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन ह्या सगळ्या आर्टिजनांक एका प्लॅटफॉर्माच्या सकयल हाडून अशा पद्दतीच्यो स्किमी येवजण्यो ह्यो आपापल्या पंचायतींनी चालू करच्यो. जेका आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जातलें आसत जाल्यार तें आर्टिजन ह्या एकाय सेक्टरांतल्यान जावपाक शकता आणि आर्टिजन ह्या सेक्टरांतल्यान अशा पद्दतीन ज्याच्याकडे जी स्किल्स आसा पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत व्हरायटी ऑफ द स्किल्स आणि आर्टिजन्स हे ट्रेडिशनली गोंयकार आसा ते ट्रेडिशनली आपलो बिझनेस करतालो तेका स्किलिंग करपाची गरज आसा. तेका न्यू स्किल डेव्हलपमेंट किंवा इनिशिएटिव्ह नवीन मशिनरीज ही कशा पद्दतीन दिवं येता हे सरकार मदत करता आणि तेकाच लागून आमी ही मदत करता आसतना तुमकां अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो ट्रेनिंग्स ह्योय दिवपाक सुरवात केल्या. गणेश शाळेंत आसतल्यो ज्यो गणपती मोर देन 400 ज्यो गणपती तयार करपाच्यो ज्यो गणेश शाळा आसा तातूंतल्यान तांकां क्ले मिक्सिंग मशीन आसतले किंवा गणपती करपा खातीर आसतले. ही सबसिडी आमी दिता. म्हणून हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की आपल्या घरात हाडटा तो गणपती हो चिकट मातीचोच गणपती आसचो, तो प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो आसचो न्ही. आमी जर गोंयकारांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती घेवपाचो बंद केलो जाल्यार प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो गणपती कोणूच गोंयांत हाडचे ना. आमी बॅन घातला, पुलीस आडयता, ह्यो सगळ्यो गजाली खरें आसा. आमी पर्यावरण पूरक गणेश चतुर्थी जावची, कारण मुळात गणेश चतुर्थी ही पर्यावरण पूरक गणेश चतुर्थी आसा. तुम्ही मुद्दामून पळयात, माटुले आसूनी, प्रसाद आसूनी किंवा गणपतीची मुर्ती आसूनी, फुलां आसूनी ही सगळी गोंयांत जावपी आसा. म्हणून एक स्वयंपूर्णतेचे दैवत गणपती होय बी आमच्या चिकट माती किंवा गोंयकारा पासून गोंयकार एखाद्या कार्यशाळेत तयार जाल्लो आसूनी. म्हणून आमी हाल्लीच म्हणजे तांकां धाडून गोमय गणपती कशा पद्दतीन करपाक जाता, म्हणजे गायीच्या शेणा पासूनय गणपती खूब बऱ्यो तयार केल्लो वता. आमी जवळपास 25 ते 30 लोकांक सिंधुदुर्गात धाडून तांकां ट्रेनिंग दिली. तेय बी गणपती तयार करपाच्या त्या कार्यशाळेत वचून तेंच्यांनी शिकले. गोंय राज्याक ड्रग्स मुक्त करपाच्या यत्नांतल्यान गोंय पुलिसांनी महत्वाची कारवाय सुरू केल्या. ऑपरेशन प्रहार खाला राज्यभरात घोळे पदार्थ, गुन्यांव आणि बेकायदेशीर कृत्या आड व्हड प्रमाणात कारवाय केली. या कारवायेत 12 व्यक्तींक अटक केली. NDPS कायद्या खाला 10 केशी नोंद जाल्यो. पुलिसांनी गांजा, LSD, कोकेन, चरस आणि केटामाइन अशे वेगवेगळे अंमली पदार्थ जप्त केल्यात. गोंय पुलिसाची ऑपरेशन प्रहार खाला जाल्ल्या या कारवायेत पुलिसांनी ड्रग्स व्यवहार, गुन्यांवकारी कृत्यां आणि हेर बेकायदेशीर कृत्यांचेर लक्ष केंद्रीत केले. वेगवेगळे खाशेले युनिट्स देखीक जिल्लो पुलीस, ATS, अंमली पदार्थ विरोधी सेल, दर्यादेगेवेले पुलीस, येरादारी पुलीस आणि गुन्यांव शाखेचो आस्पाव आशिल्लो. या कारवायेत NDPS कायद्या खाला 10 केशी नोंद जाल्यो आणि ड्रग्सा सयत 12 व्यक्तींक अटक केलो. पुलिसांनी गांजा, LDC, कोकेन, चरस, केटामाइन अशा वेगवेगळे घोळी पदार्थ जप्त केले. रेल्वे पुलिसांनी थिवी आणि मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर अचानक धडक घालून तपासणी केली. कोकण रेल्वेत 11 गाड्यांची तपासणी केली. तसेच दुबावित प्रवाशाची तपासणी करपा खातीर स्निफर सुण्याक तैनात केले. महाराष्ट्र गोंय आणि कर्नाटक गोंय मार्गांतल्यान वचपी 120 परस चड आंतरराज्यीय बसीची तपासणी केली. हे कारवायेत 500 वयर प्रवासाची तपासणी केली. ते भायर दर्यादेगेवेल्या पुलिसांनी बेकायदेशीर रेंव खणपाचो दुबाव आशिल्ल्या सुवातींनी अचकीत तपासणी केली. राज्यभरातल्या वेगवेगळ्या महत्वाच्या सुवातींनी रस्तो आडवून 1000 वयर गाड्यांची तपासणी जाली. पिऊन गाडी चलोवपा खातीर 50 व्यक्ती आड कारवाई जाली. वैध विजा नासतना गोंयांत रावपी 2 परकी नागरिकांकूय ताब्यात घेतलो. गोंय पुलिसांनी ड्रग्स आणि गुन्यांव हाचे संबंधी झिरो टॉलरन्स अशे स्पष्ट संदेश दिला. फुडाराक ड्रग्स व्यवहाराचे जाळे मोडून उडोवपा खातीर अशी संयुक्त आणि टिकाऊ कारवाई चालू उरतली अशें पुलिसांनी सांगला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. नावेली धरिल्ल्या गांजा प्रकरणात अटक केल्या दुबावित आरोपीक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. दुबावित आरोप्याक कोलवाळ बंदखणीत दवरला. मडगांव पुलिसांनी कारवाय करीत 1 ऑगस्टाक दुबावित आरोपी मोहम्मद अझरुद्दीन नूर मोहम्मद हाका 4 किलो गांजा सयत अटक केल्ली. ओडिसांतल्यान गांजा हाडिल्ल्याच्या तपासा वेळार उक्ताडार आयिल्लें. त्या उपरांत ताका 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिली. गेल्ल्या आठवड्याक मडगांव पुलिसांनी नावेली एक रेड कंडक्ट केली आणि ह्या रेडी भितर मोहम्मद अझरुद्दीन नूर मोहम्मद ह्या म्हापशेच्या भुरग्याक 4 किल गांजा सकत अटक केल्ली. ताका कोर्टा मुखार उबो करून मागीर ताका पुलीस कस्टडी पडली आणि आज ताची पुलीस कस्टडी काबार जाताली. ताका आज कोर्टा मुखार परतो उबो केलो आणि रिमांड व्हरपाक ताका आतां कोर्टान
14 दिसांची न्यायालयीन कोठडी फरमायिल्ली आसा. आतां ताका कोलवाळे जेलीक ट्रान्सफर करतले. ह्या प्रकरणा भितर मडगांव पुलिसांनी ताची मागीर जेन्ना मोहम्मद अझरुद्दीना कडल्यान ताची इन्क्वायरी केली तेन्ना एक नायजेरियनाक अटक केली. इगवे चिनुडे हो नायजेरियन जो हाजे पयलीं बी ड्रग केसी भितर NDPS केसी भितर पडिल्लो, ताका मडगांव पुलिसांनी अटक केल्ली आनी तोय बी न्यायालयीन कोठडीक आसा. सो मडगांव पुलीस आतां मेळटे म्हायती प्रमाणे मोहम्मद अझरुद्दीन हो जो म्हापशेचो युवक अटक केल्ली ताका न्यायालयीन कोठडीक ट्रान्सफर केल्लो आसा. म्हणटकीर TV खातीर मडगांवच्यान हांव प्रोग्राम करून. फाटल्या कांय दिसांच्यान घोग्यांनी पावस पडले उपरांत आतां मातसो पावसाचो नेट देंवलो. शेनवारा सावन फुडले 6 दीस म्हळ्यार 8 ते 14 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा, असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तमनार वीज प्रकल्पा खातीर गोंय आनी कर्नाटकांतल्या 251 हेक्टरा परस चड रान जमनीचें रुपांतर करपाक तात्पुरती मान्यताय मेळ्ळ्या. हे मान्यतायेक लागून दोनूय राज्यांक जोडपी उच्च दाब वीज मार्गाच्या प्रकल्पांतलो एक व्हडलो अडथळो पयस जालो. केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयाच्या प्रादेशीक सशक्त समितीची बसका 30 जुलयाक जाल्ली. ह्या बसकेंत गोंयांतली 76.998 हेक्टर आनी कर्नाटकांतली 174.652 हेक्टर रान जमनीचें रुपांतर करपाची शिफारस केल्या. पर्यावरणाचें नुकसाण उणें करपा खातीर वेगवेगळ्यो अटी पुराय करपाची शिफारस केल्या. तमनार प्रकल्पा खाला गोंय आनी कर्नाटक हांचे मदीं वीज प्रसारण क्षमता वाडटली अशी अपेक्षा आसा. आदिवासी आरक्षणा खातीर केंद्र सरकारान अभ्यास करूनच कायदो केला. तशेंच कायद्याची अधिसुचोवणी जारी केल्या. हे विशीं कोणेच गोंधळ निर्माण करचो न्हय. आतां लोकसंख्ये प्रमाण आरक्षण मेळटलें. आयुक्ताची नेमणूक केल्या उपरांत खोलायेन अभ्यास करून ही प्रक्रिया ह्या म्हयन्यांत पुराय जातली, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मजगतीं 2027 वर्साच्या वेंचणुके पयलीं एसटींक राजकीय आरक्षण मेळटलें अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां, म्हणून मंत्री दोतोर रमेश तवडकरान म्हायती दिल्या. आमचो एक एसटी फुडारी गणेश गांवकार सद्याक गोंया भायर आसा. ते गोंया परतले उपरांत निर्णय घेतले अशें तवडकरान सांगलें. प्रॉपर लिगल स्टडी करून काडलेलें आसा. जरी तितून म्हटलें आसत 2001 थंयसर आसत जाल्यार टील डेट एसटी पॉप्युलेशन कितें आसतलें हे जो कमिशनर अपॉयंट करतलो तो कन्सिडर करतलो. ताच्या खातीर कोणी कन्सिडर करचें न्ही, कारण हांगा लिगल तज्ञ आसा थंयसरूय बी म्हणजे बिल जे केंद्र सरकार पास करता हे प्रॉपर स्टडी करूनच करता. पूण एकाचे म्हणल्यार तेन्ना फक्त 550 डेट ती आणि ती डेट जेन्ना म्हणटा हय ते सगळं ऑटोमॅटिकली येयले. आतां आसलेले गावडा कोंडी वेळीप हे आतां एसटी स्टेटस आहा तांकां. आतां जे पॉप्युलेशन ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आसा ते कन्सिडर करतले. मागीर तितून वगीच नाका जाल्लो बोवाळ करून कन्फ्युजन क्रिएट कित्याक करचें. माझे तर म्हणणें आसा टील डेट कमिशनर अपॉयंट जातलो, ताच्या उपरांत स्टडी जातलो. ह्या म्हयन्याच्या भितर प्रोसेस कंप्लीट जातली. पुढची राखीव कॉम्पिटिशन आयली. काल आमी सगळे म्हणजे हांव आसतलो, गोविंद गावडे आसतलो, प्रकाश वेळकर आसतलो, बाकी सगळे आसले मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यान सांगला प्रोसिजर जी आसली विदीन 3 मंथ जी आसा न्ही कंप्लीट जाता. कशें कशें जो प्रोसेस आसा ते सगळे एक्सप्लेन केले. आनी त्यामुळे आमचे एक नेते आसा न्ही गणेश भाऊ म्हणजे सभापती ते गोंयाक ना. त्यामुळे तो येतकच असं आम्ही बसतले. आज एका प्रयत्न त्यांनी तर सगळे बसतले आणि बसल्यानंतर निर्णय घेतला. आमचं त्या वाटलो त्या संघटनेचा हेतू जातलो
जी रिझर्वेशन आमकां तात्काळ मेळपाक जाय ते दिना म्हणून ते हे सगळे मुवमेंट करतात अशें आमकां आज दिले न्ही त्या संदर्भात आसली गणेश भाऊ येतेकच आसा ताजे बसतल्यान ताजे निर्णय घेतले ती जी आमची सभा जावपाची आशिल्ली ती जातली काय ना जातली या सगळ्या दिसांनी उटा हे जे ऑपोजिशन पार्टीचे मेंबर आसा म्हणून तुमीच म्हटलां सो ते फुडें वयतले रिझर्वेशन काल जे आसा न्ही एज ए ट्रायबल मंत्री ह्या नात्यान म्हजी जबाबदारी आशिल्ली हांवें म्हजी जबाबदारी निभायली आणि तो विशयाला हांवें पूर्ण केलो हांव पयल्या दिसान म्हणटा ती जबाबदारी म्हजी आसा ती म्हज्या जबाबदारी हांव पूर्णपणे निभायतलो हांव करतलो. मोपा विमानतळाक जोडपी NH-66 मार्गाचेर 10 ऑगस्टा सावन टोलाच्या दरात वाड जातली. कार आनी हेर गाडयां खातीर एका प्रवासाचे दर आतां 19.70 रुपया वयल्यान 45 रुपया मेरेन वाडयला. 24 वरां भितर परत आयलो जाल्यार सुमार 70 रुपया खर्च जातलो. मजगतीं उत्तर गोंयांत नोंद जाल्ल्या टॅक्सीकारांक मात थाकाय मेळ्ळ्या. 32.50 वयल्यान 25 रुपया मेरेन टोलाचो दर उणो केला. सुदारीत टोल दर 31 मार्च 2027 मेरेन लागू आसतलो. आम्ही असाच सध्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचो जो लिंक रोड आसा त्या रोडाचेर आसात आणि हांगासर येवपाचें मुखेल कारण म्हळ्यार सोमार 10 ऑगस्ट पासून हांगासर जो टोल नाक्याचो रेट आहा तो रेट दर वाडलेलो आसा. त्या खातीर जे आमचे थळावे टॅक्सीकार आणि जे कोण मोपा विमानतळाचेर सदांच टॅक्सीन प्रवास करतात तांची नाराजी व्यक्त केल्ली आसा तेंच्यांनी आणि हाचेर सरकारान लक्ष दिवन जे थळावे आमचे स्थानिक टॅक्सीकार भाव आसात तांकां रेट कमी दवरचो. खरें म्हटल्यार हो मोपा विमानतळ सुरू जातकणी आपल्या पेडणे म्हालाचो सर्वांगीण विकास जातलो अशी लोकांची आशा आशिल्ली. ज्यांच्यो जमनी गेल्यात तांकां खंय तरी मोबदलो मेळटलो अशें तांकां दिसतालें. ज्यांकां नोकऱ्यो मेळटल्यो अशें आशिल्ले पूण हो प्रश्न आजून मेरेन सुटोवंक ना. तब्बल 1 कोटी परस चड चौरस मीटर जागा ह्या मोपा विमानतळा खातीर घेतलेली आहा सरकारान आणि फक्त 24 ते 25 लाख चौरस मीटर जागेत हो मोपा विमानतळ उभारलेलो आसा आणि 75 लाख चौरस मीटर जागा अशीच पडून आसा. हांगासर भविष्यान व्हडले व्हडले प्रकल्प येवपाचे आसा आणि ती जागा कोणाच्या घशान वयता हो प्रश्न थळावे नागरीक आणि शेतकार व्यक्त करत आसात. हांव निवृत्ती शिरोडकर. मडगांव पुलीस मुख्यालयाच्या वाठारात नितळसाणीचो प्रस्न परतून एकदा मुखार आयला. वेगवेगळ्या गुन्यांवांनी जप्त केल्ल्यो गाडयो पुलीस मुख्यालयाच्या आवाठात दवरल्यात. तशेंच मुख्यालयाच्या सरभोंवतणी लेगीत कोयर साचला. गाडयांनी पावसाचे उदक भरून तशेंच कोयराक लागून वाठारात साथीची दुयेंसां पातळपाक शकता अशी भिरांत मडगांव पालिकेचो आदलो नगरसेवक जाफर बुदानी हांणी उक्तायला. लास्ट 2-3 महिन्या पयलीं मरे आमी बायट दिल्ले का पुलीस स्टेशनार ते स्क्रॅपा गाडी आहा गार्बेज आहा आनी लोकां मुखार पावसा चालू आसतना मागीर डेंगू बी जातले म्हणून. आतां सद्या सिच्युएशन जाल्यार 2 स्टाफाक कितें डेंगू जाल्या आनी हे डेंगू सिजन कमीच जाल्या कळ्ळें न्ही. तेजे पयलीं सांगिल्लें मातशी स्क्रॅपा गाडी आहा ते काडा शिफ्टिंग करा आनी खंय. आतां मुखार आनी कांय फ्युचर म्हाका दिसना सांगलें सुद्दां काडना हेजेर एक्शन घेयना. तुमी एक्चुली स्टाफ म्हणटा ते हांगा मेन मोठे पुलीस स्टेशन आहा सावथ गोवा पुलीस स्टेशन मडगांव पडटा न्ही. सो मातशें तेजेर कितें जाता तितले बेगीन एक्शन घेवपा जाय. आनी हे गार्बेजी बी सगळे हांगा घाण जाल्या. तोंडा मुखार गार्बेज आहा आतां फाटली आशिल्ली ती म्हाका दिसता हांगा शिफ्ट केल्या दिसता. कितें उलोवप म्हाका बरें दिसना कितें सांगपा जाय. हांगा भुरग्यांक इस्कॉल आहा फातिमा लॉयला सगळे इस्कॉल आहा आनी भुरग्यांक येवपा वचपा भाजीकारां हांगा काणकोणसून कुकेड केपेसून येता भाजी विकपा
तांकां डेंगू बिंगू जालो जाल्यार वयल्या आनी प्रॉब्लम क्रिएट जातलो मेन सिटी भितरच जालें मागीर आनी कितें आनी ते डेंगू आमगे हेल्थ येता दुसऱ्या घरा टायर दवरता ते चॅक करपा येता हांगा कोण चॅक करपा येना एक्चुअली एक्शन कितें आहा तें रोखडें घेवपा जाय आतां म्हाका आयकूं येयला 2 स्टाफाक कितें जालें आतां मुखार कितले स्टाफा जातले देव जाणा सांग्या बामणसाय पुलाची अवतिकाय जाल्ली आसा हे फाटभुंयेर सांग्या वयल्या काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन भौशीक बांदकाम खात्याक निवेदन भेटयलें प्रवासांची गैरसोय आनी सुरक्षेचो हुस्को दाखोवन 15 दिसां भितर ह्या पुलाची दुरुस्ती करची अशी मागणी ह्या निवेदनान केल्या वचपा मेळना आमची पुला एक खोणकूल पडले त्रास जाता तुमकां सामके अशी त्रास पळय आतां कशी कट मारीत येयली अरे पळय कमरा बेल घालून भोंवचें पडटा सारकें येवपा मेळना हे पळय सामकें आनी खंय तर कट मारल्यान सायडीक गेले जाल्यार तुमी डायरेक्ट पुला पडपाक शकता हे न्हू हे पळय आतां हे सायडीचेर कट मारूं अशी येयली आतां हो प्रॉब्लेम कितले दीस जाले हो अशें जाता कितली दिसूं जाले पळय कोण काल बसून म्हणून गेले हेवटीच्यान हे कोणे बाडा पळयना कित्याक काय म्हणून ह्या बाबत तुमी कोणाक अशें सांगलेलें बीन कितें कोणा सांगू ना कोण आतां तुमी दिश्ट पडल्या म्हणून तुमी विचारला ना रे आमकां आनी हांगा आनी कोण पळयता गडगड घालीत वचपाची वसो तर जाय घर पावल्या पूर्ण कितें डिमांड आसा डिमांड मातशी बेगीनू कोणे हे कितें घालची म्हणून पुलाया खंय तरी आयज तुमी डिपार्टमेंटा मेमोरंडम म्हणून दिला कितें म्हणून एक्झॅक्ट इश्यू एक्चुअली आमी आतां रिव्यू मेळोवन दिल्या आनी डिपार्टमेंटा मेमोरंडम दिला की हो जो लोंदोल्याचे ब्रीज आसा तेजी सरफेस सगळी डॅमेज जाल्ली आसा 2 व्हिलर घेवन वचपाक पॉसिबिलिटीच ना आनी तशेंच ह्या रोडा प्रोटेक्शन वॉल जाय आसली ती खंयच ना आतां रातची कोण येयलो जाल्यार डायरेक्ट सकयल पडपाचो अशी हे प्रॉब्लेम आसा म्हणजे हेजे बद्दल आमी तांकां रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा जर तर ते 15 दिसान तर हें काम करना जाल्यार आमी गांवचे लोक हांगा येवन तें काम रिपेर करून घेतले आतां हो प्रॉब्लेम जाल्यार कितलेशे दीस जाले आतां सध्या ह्या पयलींच्यान असोच प्रॉब्लेम आसा रोडाची पावस पडले तेन्ना रोड तसोच ह्या ब्रिजाची सरफेसूच तशी आसा खंय तरी सरकार हेजेर गांभीर्यान लक्ष घेवपाचें सोदना ना सरकार कितें आसा फकत भाशणां करता पूण हे जे बारीक बारीक इश्यू आसा हे कोणी पळोवपाचे आतां ए आसा जे आसा इंडियान पळोवपाक जाय की रोडा बाबा खंय प्रॉब्लेम आसा ना आमी वचत रिप्रेझेंटेशन दितना मागीर ते इंजिनियर येवन पळयतलो अशें जावपाक शकना तेंची जबाबदारी आसा अकाउंटेबिलिटी आसा तेंची की आतां फाल्यां सकाळी एकय जर प्रोटेक्शन वॉल ना आनी कोण पडलो जाल्यार कोण जबाबदार मागीर कितें इन्सिडंट जावन मागीर एक्शन करून काय फायदो ना गेल्ले रिगार्डींग हे ब्रीज आमचे आंबोलीचो ब्रीज जो आसा त्या ब्रिजाचे सर्फेस जी आसा ती सगळी पेड्यार जाल्ली आसा आनी हेका लागून आमी ताका एक मेमोरंडम सबमीट केल्लें आसा आमी ताका आमची ही आसा ताका आमी पर्सनली म्हणून ताका आमी सगळी हे गोश्टी ताजे मुखार हाडलेले आसा हांवें ताका सगळें सांगलां आनी ही जी परिस्थिती आसा आयज पळयल्यार खूब डेंजरस आसा तारेपंड्यार एक असो जेन्ना ब्रिजाची परिस्थिती अशीच आसली तशी आसतना थंय एक इन्सिडेंट घडलो 3 लोकांची जीव गेलो आनी जीव घेतकच मागीर आमचे प्रशासन जे आसा ते जागे जाले आनी थंयसर एक मातशी बॅरिकेड घालपाची घातली पूण हे डिपार्टमेंट आसा हो जो सरकार आसा ते लोक मरतगच काम करता काय कितें हो एक प्रश्न हांवें सांगेच्या लोकांक पडलेलो आसा आमच्या सांगेचो जो आमदार आसा सुभाष फळदेसाय हो आपली हितून डेव्हलपमेंटाचे कितले तरी हजारांनी कोटीचे जर आपण दाखयता डेव्हलपमेंट सांगार केला हो पयशे म्हणटा हो पयशे हितून येना काय कितें हे डेव्हलपमेंट हितून ना काय कितें सैमाची देणगी आशिल्ली रानात रोहिणींचेर फुलपी अळमी अंदू कुडचडेच्या बाजारात भल्ला भार शेनवाराक कुडचडेच्या आंबेडकर चौकात रस्त्याच्या कुशीत भरपूर अळमी विकपाक उपलब्ध आशिल्ली अळमी विकती घेवपाक लोकांची व्हड प्रमाणात घुरी घाल्ली अळम्यांक खूब मागणी आसा सध्या 300 ते 600 रुपया वांटो आसा दिसभर दुयेती खातीर भलायकी केंद्र पूण रातच्या वेळार सोरो पिवपाचें धुम्रपान करपाक आनी पार्टी करपाची सुवात असोल्डा हेल्थ सेंटराच्या लागसार रातच्या वेळार गैरवेव्हार चलता ताका लागून भलायकी केंद्राची सुरक्षा आनी प्रशासनाचे देखरेखीचेर गंभीर प्रस्न उप्रासल्यात तशेंच लोकांनी हुस्को उक्तायला
सत्तरीतल्या काजरेदाट तोणीर घसघशार मरण आयिल्ल्या विद्यार्थ्याची फामिली चाळवली. मरण आयिल्ल्या विद्यार्थ्याच्या फॅमिलीन मुरगांवच्या दीप विहार उच्च माध्यमिक विद्यालयाकडेन आंदोलन करीत न्यायाची मागणी केली. शाळेच्या घाळपणाक लागून ही घडणूक घडिल्ल्याचो आरोप ताच्या फॅमिलीन करीत कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या. मजगती ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद केला असून कारवायेचें आश्वासन मुरगांवचो DYSP गुरुदास कदम हांणी दिला. शुक्रारा मुरगांव दीप विहार उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या 25 विद्यार्थ्यांचो पंगड सत्तरी तालुक्यातल्या सावड्डे पंचायत क्षेत्रांत येवपी तोणीर काजरेधाट ह्या घसघशार ट्रेकिंगे खातीर गेल्ले. त्या वेळार एक विद्यार्थी न्हंयत भितर सरलो, पूण उदकाची खोलाय आनी खर प्रवाहाची म्हायती नाशिल्ल्यान तो उदकांत व्हांवून वचून थंयच ताका मरण आयिल्लें. ह्या घडणुकेक लागून मरण पाविल्ल्या विद्यार्थ्याची फामील बरीच चाळवली. तांच्यांनी शेनवारा उच्च माध्यमिक विद्यालया कडेन आंदोलन केलें. विद्यार्थ्याच्या मरणाक शाळा वेवस्थापन कारणीभूत आशिल्ल्याचो आरोप करीत ह्या प्रकरणात शाळे आड कायदेशीर मार्गान कारवाय करची तशेंच ह्या प्रकरणात न्याय दिवपाची मागणी केल्या. ट्रिप पे जाने से पहले शायद एक छोटा सा नोट दिया था कि हम यहाँ पे ट्रिप पे लेके जा रहे हैं ना. हाँ कुछ और लेकिन सुन ना, इसमें बात क्या है, कुछ मेंशन नहीं, प्लेस मेंशन नहीं किया सर. अगर प्लेस मेंशन करेंगे तो पेरेंट्स को कम्युनिकेट करने में आसान रहेगा ना. कहाँ लेके जा रहे हैं, आसपास में हम पता करेंगे जगह सेफ है कि नहीं है. स्कूल से इतना बड़ा गलती कैसे होता है सर? अगर हमें एज अ पेरेंट्स बता देंगे, मेरे मम्मी पापा को पता नहीं है सावड्डे में कौन सा वाटरफॉल सेफ है कि नहीं है, हमें पता चलेगा तो हम आगे एक्शन ले सकते हैं ना. अब डेथ होने के बाद हमें कह रहे हैं कि अब वहाँ पे हमें नहीं लगा था कि सेफ नहीं है. सर वो जगह पहले आपको देखना चाहिए ना. कोई इंटीमेशन नहीं था स्कूल कोई नहीं था सर. और कल भी कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं था. अभी भी नहीं. अभी हम सब आए तब जाके उन्होंने अपना बात करने का अपना बात की है, नहीं तो उससे पहले कोई बात करने आगे नहीं आ रहा था. सर सिंपैथी नाम का चीज होता है. अगर कोई भी अपना बच्चा भेज रहा है तो भरोसे से भेज रहा है ना, भरोसे से भेज रहा है. अगर आप भरोसा ही नहीं रख रहे हैं सर तो क्या फायदा है. और डेथ हुआ है तो आपको भी आगे आके देखना चाहिए उनका पेरेंट्स का क्या हाल है, आगे का क्या हो रहा है उनका. कोई स्कूल के साइड से नहीं सर, सब गूंगे बहरे बन के बैठे थे. अभी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? अभी मैनेजमेंट कह रहे हैं सर कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम हमारा गलती है. वो कह रहे हैं वो 4 टीचर को FIR हुआ है उनके नाम पे, पुलिस स्टेशन में उनको रखा है सर. और क्या चाहिए पूछ रहे हैं सर. अभी डेथ की बदले और क्या मांग सकते हैं? आपको लग रहा है कि टीचर को भी बली का बकरा बना रहे हैं लोग? सर बना ही रहे हैं सर. देखिए अपर अथॉरिटी के बिना कैसे 4 टीचर मैनेज करेंगे? परमिशन लिया था फॉरेस्ट का या कुछ? सर नहीं लिया था, नहीं. और लेते तो सर कौन से फॉरेस्ट ऑफिसर या कोई भी ऑफिस कैसे इशू करेगा कि आप वाटरफॉल पे इतने बच्चों को लेके जाइए? कौन देगा सर? आप भी तो देखना सर, वहाँ पे ऑलरेडी कितना डेथ हो चुका है सर, 4-5 हो चुके हैं, फिर भी आप लेके जा रहे हैं तो नेग्लिजेंस है ना सर. मैनेजमेंट को ये मानने में तकलीफ हो रहा था. राहुल इसमें पढ़ता था तो कल उसका फील्ड विजिट था. हमको 1:30 को डैडी को कॉल किया कि बोला कि आपका बेटा मिसिंग है. हम इमीडिएटली यहाँ पे आए. तो यहाँ पे आए तो मैंने उनसे पूछा तो वो वहाँ पे मैनेजर ऑफ द स्कूल क्या बोला, स्कूल पानी यहाँ पे इतना डीप है, उसको कुछ होएगा नहीं. और तो मैं डैडी का डाउट हुआ, तो मैं डैडी पहले डाउट हुआ कि कुछ हुआ है. तभी वे लोग सीधा बात नहीं बोलते कि ऐसा हुआ है. तब हम लोग 4 बजे अपने उसका राहुल को दोस्त किसको पता किया कि उसका डेथ 11:30 बजे हुआ था और टीचर्सों के सामने और स्टूडेंट्स के सामने हुआ था. लेकिन लोग तभी भी अफवाह फैला रहा कि अपने आप ही वो लॉग घुमा, मिसिंग हुआ और खुद मरा. गरज पडली जाल्यार ह्या प्रकरणात शाळेचे व्यवस्थापन योग्य ती कारवाय करतले अशें शाळेचो अध्यक्ष संजय बाणावलीकार हांणी सांगले. सगळ्यांक दुख जालें. इन्सिडेंट मेळ्या बरोबरच आमचे एमपीएची मॅनेजमेंट टीम आसा पळय तांणी इमिजिएटली जे आपल्या पद्दतीन जितकें जाता तांकां सगळे कडेन नेटवर्कान सांगलें, फॉरेस्ट म्हूण पुलीस म्हूण जे त्या तरेन एज फार एज पॉसिबल रिकवरी जाता जाल्यार करा म्हणून. पूण मागीर एक 3 सुमार आमकां फोन आयलो की बॉडी मेळ्ळी म्हणून. त्याच्या नंतर तेंच्या आमचे पयलो टिचरीचेर बरें येयलो बाबा तुमी कशें कितें व्हेलें त्या भुरग्यांक असल्या लोकेशनाचेर. आनी अशें आसा कितें तेणी एक आमचो टूर ऑपरेटर आसा पळय तांकां तेंचे फूल रिस्पॉन्स ताका दिल्ले. आनी ही वॉज सपोज टू टेक ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अँड टेक द प्लेसीस वेर इट वॉज लिगली अलाउड फॉर विजिटींग म्हणून सेफ वेर इट वॉज सेफ. पूण तशें जालें ना आनी अनफॉर्च्युनेटली. आनी तेचेर इमिजिएटली मागीर पुलिसान कितें केलें, फर्स्ट इन्फॉर्म ताका कोण गायड आसा तांकां धरले, अरेस्ट केले. त्याचे तितकेच न्ही तेंच्यांनी आमच्या स्टाफ जे आसा पळय 4 स्टाफाकूय बी धरलेले आसा. आनी आमची इन्क्वायरी डिटेल इन्क्वायरी आयज सकाळच्यान चालू आसा. आनी मॅनेजमेंट वील टेक इफ रिक्वायर्ड सम मोर पीपल इन एक्शन. डेफिनेटली दे वील नॉट लीव एनीबडी इन दीस केस. मजगती ह्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी आदींच शिक्षकांचेर गुन्यांव नोंद केल्ल्याची माहिती DYSP गुरुदास कदम हांणी दिली. तशेंच ह्या प्रकरणात कायदेशीर कारवाय जातली अशें आश्वासन DYSPन दिलां. एक इन्सिडंट जाल्लो तातूंत आमकां म्हायती मेळ्ळा की तातूंत बिसायड्स अननॅचरल डेथ रजिस्ट्रेशन पुलिसेन वाळपय पुलिसेन ऑफेन्सीव रजिस्टर केल्या फॉर नेग्लिजन्स
आनी आयकूं अशें येता की 3 जाणां ऑलरेडी अरेस्ट केला आनी फुडें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. हांगा लोक DPR स्कुला कडल्यान हे गेल्ले ते ट्रॅकिंग टीम तांची म्हणून लोक तांचे स्कूल मॅनेजमेंटा जाप विचारपाक हांगा जमिल्ले. सो तेच जे कितें डेव्हलपमेंट इन्व्हेस्टिगेशनान आसा ते आमी तांकां कन्वे केला आनी तांचेय कितें आमकां वाळपय पयस पडटा तांकां थंय कन्विनियंट करपा खातीर ते आमच्या थ्रू कितें तांकां पावपाक जाल्यार आमी तांकां फेसिलिटेट करतले आनी ड्यू कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन शॅल फॉलो. पूण FIR ऑलरेडी रजिस्टर जाल्ली आसा हय जालें फॉर नेग्लिजन्स ऑल्सो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही